भाजपा थापणूक दिसाचे निमित्त करून भाजपा लोकसभा वेंचणुकेच्या कामाक लागल्या। शेनवारा 6 एप्रिलाक थापणूक दिसा निमतान भाजपाचे कार्यकर्ते घराघरान वचून केंद्रातले यूपीए सरकार कशे फेल गेला हे सांगपी जायराती वाटतले। भाजपाचे वेंचणूक चिन्ह दरेक घरान पावतले अशे पक्षाचो अध्यक्ष विनय तेंडुलकरान सांगले। 6 एप्रिलाक भारतीय जनता पक्ष स्थापन जावन 33 वर्सां पूर्ण जातात। त्या निमित्त देशभर पक्षान कार्यक्रम करपाचे ठरयल्या आणि त्याचोच एक भाग म्हणून गोंया भितर सुद्धा आम्ही कार्यक्रम करपाचो आसा आणि गोंयच्या 1612 बूथ आसा त्या 1612 बुथांनी भारतीय जनता पक्षाचे बुथावयले कार्यकर्ते घरान घर वचून जे आम्ही टेम्पलेट काढल्या आणि जो भारतीय जनता पक्षाच्या सिम्बॉलाचो कमळाचो स्टिकर आसा तो प्रत्येकाच्या घरापर्यंत पावपाचो आमचे कार्यकर्ते प्रयत्न करतले। Time for the elections to the government of India is very limited. It is going to be there within a year, maybe earlier than that, maybe this year itself. So, as a political party in the opposition, it is our duty to tell the people of Goa what exactly is happening in New Delhi. He is coming for a religious function. So these people must be prepared to invite him. The moment they invite him, then we can move the central government, because he is a head of the state. So he is like the prime minister and everybody will get involved, not only Goa government. So the moment the church authorities in Goa and all over India, they decide that we are going to call the Pope only and say and invite and tell us that we have invited, then comes the role of not only us, even in the government of India. मडगावचो शिगमो हायकोर्टान वचूनय निमणे मडगावात 2 शिगमे जालेच। सरकारान नेमिल्ल्या दामू नायक समितीन घडून हाडिल्ल्या शिगम्याचे उक्तावण खासदार श्रीपाद नायकान केले। कोर्टान गेल्ल्या कमिटीचे शिगम्याचे उक्तावण समितीचो अध्यक्ष वसंत शिरोडकारान केले। या शिगम्याक मडगावचो आमदार दिगंबर कामत, फातोड्डेचो आमदार विजय सरदेसाय आणि हेर मानेस्त आसले। कोर्टान मानिल्लो आहा, दामबाबान आशीर्वाद दिल्लो आसा आणि लोकांचे तेक्यान जो लोकांचे प्रतिसादान जो शिगमो करता होच ओरिजिनल उरूंक शकता आणि हो बंद करपाक खंयचो सरकार बंद उडोवंक शकता। सरकाराक फक्त जालें 1 वर्स, हे शिगम्याक जाली 25 वर्सां, फुडें 25 वर्सां जाली तेन्ना सिल्वर जुबली म्हणून करता। हो हे परिवर्तन अशें आहा की सिल्वर जुबली करचे शिवाय 25 वर्सां उरिल्लो शिगमो मारून उडोवंक सोदता। हे गोंयकारांक परिवर्तन हे कसले एक भुगला गोंयकारांक परिवर्तन हे तुमी चिंतपाची गरज आहा भावंडो। आणि एक सगळ्यांकडे विनंती करता की अशा तरेचे जे काही मतभेद आसा पूर्वजांनी हे उत्सव मुद्दाम जावन एका खातीर दवरलेले असतात की हे सगळे गोष्टी आम्ही पयस व्हरच्यो, सत्याची कास धरून बऱ्या संस्काराची हे करून आम्ही सगळ्यांनी फुडें वचचे आणि आपले जीवन त्याचबरोबर समाजाचे जीवन सुखकर करपाक सगळ्यांनी ह्या हातूंतल्यान प्रयत्न करचो अशी ह्या उत्सव फाटली भूमिका आसा। चेपय, समय नृत्य, गोफ, घोडेमोडणी अशा सगळ्या गोष्टी घेऊन प्रत्येक वाड्यार वचून लोकांपर्यंत हे दायज आणि लोककला पर्यंत पावोवपाचो आमचो प्रयत्न ह्या शिगम्याच्या निमित्तान सुद्धा आसा। उदेंते खेळगडे तयार करपा खातीर टिळक आनी धुळेर स्टेडियमा सारकी सुसज्ज मैदानां बरी अशें गोंय फुटबॉल संघटनेचो अध्यक्ष श्रीनिवास देप्याक दिसता। सुदारीत टिळक मैदानाचे बिरेस्तारा उक्तावण जाले, जाल्यार धुळेर स्टेडियमाचेर फ्लडलायटी घालपाचो जीएफएचो बेत आसा। बिरेस्तारा सांजे वास्कोच्या टिळक स्टेडियमाच्या उक्तावण सुवाळ्या उपरांत जीएफएचो अध्यक्ष श्रीनिवास देप्यान पत्रकारांक आपले मत सांगले। All the ground conditions subscribed to FIFA, AFC and the AIFF regulations. So that is even more pleasing for Goa. Goa, to tell you, is going to be the only state in the country which will have a full-fledged ground with 2 grounds with all the facilities. We are also trying to upgrade Duler. We have requested, or we are rather going to request help from the government of Goa to give us floodlights for the Duler stadium. So if we have 2 stadiums of a size of between 5,000 to 7,000, I think it will be great for the Goan teams and particularly for the grassroots development. It's very difficult for kids to go all the way to one stadium.
So if we have 1 or 2 stadiums in the north and 1 or 2 stadiums in the south, I think it will do a great job for grassroots development. फुडल्या सिजना पयलीं टिळक मैदानार नवो टर्फ घालपाचें उतर खेळा मंत्री रमेश तवडकारान दिलें. अजून आमकां तें प्ले फील्ड डेवलप करपाचें आसा आनी लीग मॅचीस सोंपले उपरांत जे आमी प्ले फिल्डाचें सुद्दां काम घेतलें. वास्कोच्यान आमचो खबराकार सुरेंद्र मडकयकर. इतल्यान हें खबराचित्र हांगा सोंपता. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. You're watching Prudent.